मोबर वाठारांतल्या एका खाजगी जेटीचेर पार्क करून दवरिल्ल्या एका पोरण्या नुस्तेमारी बोटीक उजो लागलो। उज्यात पुराय बोट लासून गोबर जाला। कुंकळेच्या उजो पालोवपी दळान घडणूक थळार वचून उजो नियंत्रणांत हाडलो। बोटीक उजो कसो लागलो ताचें कारण स्पश्ट जावंक ना। उजो लागिल्ल्यान सुमार 7 ते 8 लाखांचें लुकसाण जाल्ल्याचें बोट धन्यान सांगलें। रिपेयरिंग अजून रिपेयर करता तर ते लग्नाची तांचं कसं लग्न ट्रॅफिक ते हें लागना तुजो फॉर्मा हें लागना पिशोला फॉर्मा लॉस किती लॉस 7-8 लाख जाता सर किती कोणी इंजर्ड बी किती झाले कडे ना ना काय नाही इथून फक्त वयर काढून काम करपाक झाले कितें मेळपा न्ही म्हणजे गव्हर्मेंटान कितें मेळप किती मेळटा मुगो हरशीं कितें कॉम्पेन्सेशन कमिशन मागपाचें मेळटा जाल्यार चलता पूण हरशीं कितें दितात इन्शुरन्स बी केलो तो एक अपील करता दिवची गव्हर्मेंट दिवची आमकां पणजीच्यान कॉल आयले 10:59 की बोटी उजो लागलो हांगा हॉटेल इना कडेन हॉटेल इन म्हणून हॉलिडे इन मोबर आमी रोखडे इमिडिएटली टर्न आउट केले आनी हांगा पावले तेन्ना पळयताले त्या बोटी उजो लागलो आमी रोखडेच स्टार्ट केल्ले गाडी आमची आनी उदक मारून सद्या गाडी बोटीचेर कंट्रोल केल्ले आहा आनी सद्या गाडीत मडगांवची गाडी आपयल्ली आहा आमी त्या ही लाकडा बोट आसा न्ही हय लाकडाची आनी भितर फायबरांनी भितरले कोटिंग फायबराची आसा कसो लागलो कितें ते आमी ताजे ओनर मेळून ना आमकां अजून कुंकळे जंक्शनाचेर 7-8 मिनटां गेली आमी गेली फूल ट्रॅफिकान जाम उरले 7-8 मिनटां गेली हांगा तुमकां गाडी भितर हाडूंक मेळटा मेळ्ळी गाडी आयली भितर हय पूण हांगच्यान तुमकां पायप खंयच्यान हाडूंक पडटा आमकां ती वयल्यान हाडची पडली पायपा कंपाऊंड वॉल आसले तेका लागून आमी वयल्यान पायपा हाडली ओल्ड बोट काय कितें ओल्ड बोट ही बोट ओल्ड आनी ते कितें इंजीन काडून ते दुसऱ्या बोटीक शिफ्ट करपाचे अशें तेणी लेबरांनी सांगलां आमकां दोन हे हाडला तुम्ही फायर ब्रिगेड हय कित्याक आमची पावल्ली आहा आनी मडगांवची वाटेचेर आहा आतां पावतली कंट्रोला आयलो कंट्रोल आयला उदक